सालुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू नाल्कोतीच्याक बरो करता. एक साबाता दिसा जेजू फारिसेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सकाळी ताका पारोत कर्ण आसले. आनी नाल्कोतीचो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. थवळ जेजून शास्त्र्यां लागीं आनी फारिसेवां लागीं सवाल केलें. साबाता दिसा पिडागून करचें कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध? पूण ते वोगेच रावले. थवळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो कर्ण धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणलो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबाता दिसा भायंत पडात जाल्यार शेनवार म्हूण लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना? आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. देवाचें उतर हें: वखाणी तुका क्रिस्ता.